Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सकाळी थोडे एनिमल ॲक्टिविस्टांनी फोन केलो आणि मुस्लिम वाड्यार हायवेच्या कुशीक मशिदीच्या समोर इल्लिगल बीफ विकता म्हणून कंप्लेंट केली. सो हांवें PI साहेबाक फोन केलो आणि आमी तांणी स्टाफ धाडलो. आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें, रेड मारली, जाल्यार थंय कांयच डॉक्युमेंटेशन नाशिल्लें. आतां मामलेदाराची किंवा कोर्टांतल्यान ऑर्डर घेवन ते आमी डिस्पोज करतले. एप्रॉक्सिमेटली 4 क्वार्टर आशिल्ले, 4 क्वार्टर प्लस भायर थोडे कट केल्ले आनी ऑफेल अशें सगळे धरून सादारण 150 किलोच्या आसपास ते वेट आसतले. आनी बरोबर आमी थोड्यो 2-3 नायफ सीज केल्या आनी ते हूक हँग करता ते हूकय सीज केल्या आनी आमी ते ऑर्डर घेतल्यान मागीर डिस्पोज करतले. तांणी थंयच्या लोकांनी कंप्लेंट केल्या बरोबर नागझर वाड्यार आयले. ते अब्दुल बेपारीचें दुकान आसा. त्या दुकानार आमी पळयलें जाल्यार ताजे कडेन बीफ आसा तो सर्टिफिकेट आसा. ते सर्टिफिकेट एप्रूव्ड स्लॉटर हावजाचें ना. एक्चुअली FSSAIचे एप्रूव्ड, अपेडा एप्रूव्ड अशें स्लॉटर हावज जाय. ते जे सर्टिफिकेट दिला ते सर्टिफिकेटीचेर एड्रेस कोणाचोच ना, फक्त एक स्टॅम्प आसा, रजिस्टर्ड नंबर आनी स्टॅम्प आसा. सो ते प्रूव करता की तो हे जे बीफ आयला ते एप्रूव्ड स्लॉटर हावजांतले ना. तेजे कारणान ते बीफ आतां आमी कन्फिस्केट करतले. आयज आमकां दोतोरान फोन केलो वेटनरी ऑफिसरान की ताका इन्फॉर्मेशन येयल्या की मुस्लीम वाड्याचेर शॉपाचेर इलिगली शॉपाचेर बीफ विकता म्हणून. सो अकॉर्डिंगली पोलीस आनी दोतोरान विजीट केली थंय. चॅक केलें जाल्यार म्युन्सिपालिटीची परमिशन ताका कांय ना. ते म्हणटात की मुस्लीम एप्लाय केला पूण ताका आतां परमिशन दिना बीफ विकपाक. आनी डॉक्युमेंट चॅक केले ते डॉक्युमेंट कांय ना आनी आफ्टर एक्झामिनेशन इट इज फावंड टू बी अनहायजेनीक फॉर ह्युमन कन्जम्पशन. सो ताका लागून आमी आतां ते सीज करतले आनी FIR करून ताका फुडें कारवाय करतले. कितके वेट आसा ते डॉक्टर रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताचे अरेस्ट जो कोण चलयतालो ताका अरेस्ट जातली. आनी मागीर थंयच मागीर आनी इन्फॉर्मेशन दिल्या कारणान की नागझर वारा विकतात. अकॉर्डिंगली पुलीस आनी डॉक्टर केनी आमी नागझर वारा येयले तर थंय तेगेले बिफाचे डॉक्युमेंट्स ना आनी इट इज ऑल्सो अनहायजेनीक. सो तेजेर केस जातली.